सडा हांगासर आंतरराष्ट्रीय स्विमिंग पूल संकुल तयार झाला। या संकुलात बऱ्या दर्जाची मुळावी बांदावळ आसा। 30 मायाक गोंय घटक राज्य दिसा निमतान चड करून ह्या संकुलाचे उक्तावण करतले म्हूण खेळा मंत्री गोविंद गावडेन म्हायती दिल्या। RDXGOA खातीर सडाच्यान प्रसाद नाईक। मुगा तालुक्यात जो स्विमिंग पूल जाल्लो हेचें उद्घाटन ठरलें आहा। बाब गोविंद गावडे यांच्या हस्ते उद्घाटन जावपाचें खरेंच बरी उमेद दिसता। हो स्विमिंग पूल करपाक लागून आमचो एक्स मिनिस्टर फॉर अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर हेनी बरी मेहनत घेवन आनी फाटल्यान लागून इंटरनॅशनल लेवलचो स्विमिंग पूल केल्लो आहा आनी हेची फॅसिलिटी आमकां सगळ्या मुरगांवकारांक मार्मुगांव तालुक्यांक सगळ्यांक मेळटली। आनी हे जो स्विमिंग पूल आहा आनी बेस्ट स्टँडर्ड स्विमिंग पूल आहा हेचो सगळ्यांनी लाभ घेवपाक लागून थ्रू SAG हे सगळ्यांक हेच्या थ्रू सगळ्यांक हे मेळटले। आनी हांव खरेंच आमचे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टरचे अभिनंदन करता की इतलो हाय लेवलाचो स्टँडर्ड पूल स्विमिंग पूल एक आमकां मार्मुगांव तालुक्याक लागून मेळ्ळलो आसा की वर्ल्ड क्लास स्विमिंग पूल इंटरनॅशनल स्विमिंग पूल जे स्वप्न आमचो पयलींचो एक्स MLA मिनिस्टर मिलिंद सगुण नायक हेणे स्वप्नान घालून हे सगळो तो प्रोजेक्ट हाडलेलो। सो तेजे डेव्हलपमेंट करून आयज तो इनॉग्रेशनच्या वाटेर आहा। तसोच आमचो आज आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडे सर तो येयल्लो आहा। हेच्या 30 तारखेक इनॉग्रेशन जावपाचें आहा। म्हाका दिसता सगळ्यांक मुरगांवकारांक आनी मुरगांव तालुक्याच्या लोकांक अभिमानाची गोष्ट इंटरनॅशनल स्विमिंग पूल गोंयांत फर्स्ट ह्यो आमच्या मुरगांव मतदारसंघात जाता। सो म्हाका दिसता तेजी बरें स्वप्न मिलिंद नायकान दवरलेलें आनी तेजी ही पावती म्हणून म्हाका दिसता 30 तारखेक इनॉग्रेशनाक सगळ्यांनी येवचें। What about the issues you are talking about? First of all, smell. But I think that is the smell of that garbage treatment plant. I'll just going to talk with the that West Zone Management this thing department, and we'll see how it is we can resolve this issue, smell issue. Okay. The second thing, I think in all aspects, the ground swimming pool is ready to inaugurate. This swimming pool has been constructed by the GSIDC. So by 30th of May, most probably tentatively, government is going to inaugurate this swimming pool for the public. That is what I have decided. I have already given directions to my officials of DSY to make all the formalities. See that whatever the infrastructure has been already created and it is in the not on use, we have to put all this infrastructure in use. Then only ते बरें उरपाक शकता, तेजे मेंटेनन्स जावपाक शकता। आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचो प्रयत्न आसा। रिक्वायर जो स्टाफ जो आमकां लागतलो तो आमी ऑन बाकीचे आमचे स्विमींग पूल आसात, बाकीचे आमचे कॉम्प्लेक्सीस आसात, थंयचो आमी सद्या टेम्पररी आमी अरेंजमेंट करून वास्कोकारां खातीर ओपन करपाचो म्हजो इच्छा आसा। आवर लायफ गायड, स्विमींग टीचर, एसिस्टंट स्विमींग टीचर आनी ह्या कॉम्प्लेक्साचो एक इन्चार्ज आसता। तातूंत भितर स्विपर्स आसतले, हे सगळे काही गोष्टी तातूंत भितर प्लंबर आसतलो, इलेक्ट्रिशियन आसतलो। दीस इज द केअर हॅज टू बी टेकन बाय ऑल दीस स्टाफ। आनी त्याच प्रमाणे ज्यो हेजे वॉच करपा खातीर, हे मॉनिटर करपा खातीर एक लोकल कमिटी आसपाची अशें एक मागणी जायत आसा। ती मागणी फुलफील करपा खातीर म्हजो प्रयत्न आसतलो। प्रयत्न न्ही, विल डू इट बिकॉज आफ्टर ऑल दीस इज द टॅक्स पेयर्स मनी आनी लोकांक कशें जाय फाल्यां काय वी कॅन ऑल्सो तांकांय रिस्पॉन्सिबल आमी धरपाक शकता। आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी काय मॅश मारपाक ठरलेले आसात, ग्रीन मॅश मारपाक ठरलेले आसात। वन्स इट इज इनॉग्रेटेड सायमल्टेनियसली पॅरलली वी कॅन कवर अप द फ्रंट एरिया।